जिओ चालेल रे ऑन केलें पळय आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन पब्लीक हियरिंगाक लागून नोटीस पब्लीश केलो ऑन हेराल्ड 6 जून. आतां हे जे पब्लीक हियरींग कर्फ्यू आसतना हो नोटीस पब्लीश जाला. आतां कर्फ्यू जो आसा 21 तारखेर काबार जाता. वी डोंट वॉन्ट टू मेक दीस गोणी एंड. 21 तारीख दवरले जाल्यार आमकां फकत 16 दीस मेवता हे प्लॅना स्टडी करपाक. पयलें जें आसा आमची पॉझिटिव्हिटी रेट जी हायेस्ट आसा आनी तरी आसा. आमचे जायते फिशरमॅन कम्युनिटीचे लोक कोविडान बसलेले आसा. थोडे जाण आजून पासून रिकवर जाता. थोडे लिडर आमचे घरा आसा. दे कॅनॉट इवन गो आवट ऑफ देअर हावसीस. आजून कर्फ्यूचो भिरांत आसा. कोवीड आसा आनी हे तुमी कोवीड टायमाचेर नोटीस कशें घातलें. आमी कितें म्हणटा जे नोटीस तुमी पब्लीश करता ते कोवीड कर्फ्यू काबार जावन नोटीस पब्लीश करा. आतां 21 तारखेर कर्फ्यू काबार जालो तेजे उपरांत आमकां 30 दीस दी. कित्याक आतां कर्फ्यू 21 तारखेर काबार जाता आमकां फकत 16 दीस मेवता. दुसरें जें आसा कोर्टान कितें सांगलेलें आमी आमचे एसोसिएशन कोर्टान गेल्ले हायकोर्टान गेल्ले तेजे उपरांत आमी एनजीटीन गेल्ले. आमी कित्याक गेल्ले कित्याक गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आमकां 5 मिनटां दिल्लीं उलोवपाक जेन्ना पब्लीक हियरींग जालें मार्चान आनी रिस्ट्रिक्शन घातलें 150 नंबराचेर. आतां परत तेंच्यांनी रिस्ट्रिक्शन 15 मिनटाची घातलेली आसा. अरे 15 मिनटान तूं हे प्लॅन कसो स्टडी करतलो. हे एग्जाम न्हू जे आमी भुरगे जे भाट करून एग्जामीक वचून बसता ते तशें न्हू. ही प्लॅन जी आसा ही स्टडी करची पडटा. ग्रावंड रुटीन करचें पडटा. आतां जे पब्लीक हियरींग काबार जालें मार्चान टील डेट ह्या प्लॅनाचेर कितें ऑब्जेक्शन पळय आमी घातल्या कांयच चेंजीस करून आसा तसो प्लॅन आसा. आतां गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन सांगलेलें कितें की जे पोर्ट लिमिट्स आसा ते आमी काडटले म्हणून. आजून पासून पोर्ट लिमिटेड ट्रॅफिकाचेर आसा म्हणजे लोकांक तुमी फोटोवंक काडला. आयज तुमी कोर्टाच्या नांवार कोर्ट म्हणटा कोर्टान म्हणलें हूंय हे पब्लीक हियरींग फटाफट घे. अरे कोर्टान म्हणलें तुमी करतले. हेच्या पयलीं कोर्टान जायत्यो ऑर्डरां दिली तुमी कितली फास्ट ती ऑर्डरां पाळल्या. पूण हांव कितें म्हणटा गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक आनी गोंयच्या सरकाराक हो जो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन 1991तल्यान आजून पासून सारको कंप्लीट जावना. आनी हो गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जो आसा हो ऑथॉरिटी जाला आमकां लागून. कित्याक आमी कोर्टान गेले सुप्रीम कोर्टान आनी 1996 ही ऑथॉरिटी एस्टाब्लीश जाली. कित्याक जाल्ली ही नोटिफिकेशन पाडपाक. सो हे जे एस्टाब्लीश जे जालां हे ऑथॉरिटी आमची आहा ती फकत नेमसेक ऑथॉरिटी न्हू. सो हांव मागता आमचो रेडकर जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तुवें जे नोटिफिकेशना प्रमाणे जे गायडलायन्स आसा ते गायडलायन्सा भितर हो ड्राफ्ट प्लॅन कर. आनी जे ऑब्जेक्शन पळय आमी दिलेलें आसा ते ऑब्जेक्शन तुवें आतां इतलो टायम तुका मेवलेलो तुवें ते घालून हे ड्राफ्ट रेडी करपाक जाय आशिल्लो. आतां तूं म्हणटा पब्लीक हियरींग काबार करपाक जाय. पब्लीक हियरींग काबार करून तूं हें ऑब्जेक्शन केन्ना घालतलो मागीर. सो हे बेसाड तुमी हो ड्राफ्ट कंप्लीट करपाक सोदता. आमकां अशें दिसता की हो घाई जो आसा इलेक्शनाक लागून हो सरकार करता आनी कोणेक कितें पर्सनल बेनिफिटा लागून नाल्यार कोणाची प्रोजेक्ट पास करपा खातीर हे प्रोजेक्ट हो CZMP प्लॅन घालून सोदता आमच्या वड्ड्याचेर एट द कॉस्ट ऑफ पिपल्स लायफ. पयले जायते लोक मेलेले आसा आनी हांव गोंयचे सीएमाक आनी गोंयचे फॉरेस्ट मिनिस्टराक निलेश काब्रालाक सांगपाक सोदता हे जे पब्लीक हियरींग तुमी काडला हे मातसो टायम फाटीं घेवचे. कोवीड देंवनी कर्फ्यू काबार जावनी तेजे उपरांत आमकां 30 दीस सो दॅट वी हॅव एम्पल टायम टू स्टडी इट. आनी जे तुमी प्रॉमीस केल्ले ते प्रॉमिसा आदारान तुमी हो ड्राफ्ट तुमी घालचो म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक मागता. How long the CA should be? See, how long? आतां कितें जालां 2011 and as per 2011 notification they had to complete the season implement in 1 year. हे न्हिदून रावलेले. आतां जे कोर्टान आमी गेल्ले म्हणून हे आतां धांवता पूण तरी पासून हे न्हिदोन आसा. पूण हांव कितें म्हणटा हे जे प्लॅन जो आसा तो लोकांचो प्लॅन. वी हॅव लॉस्ट आवर कोस्ट लायन. वी हॅव लॉस्ट आवर सँड ड्यून्स. वी हॅव लॉस्ट आवर वॉटर बॉडीज. देर आर सेवरल फिशींग एरियाज आर बीन लॉस्ट. सो आमी कितें म्हणटा इतलें आतां डॅमेज जालेलें आसा. 25 किलोमिटर ऑफ कोस्ट लायन काबार जाल्लो आसा. हो आतां तुमी 91 हो 2011 तुमी केल्लो कंप्लीट. आयज आमची गोंयची कोस्ट लायन जी आसा जे फिशरमॅन रावतात जे ट्रेडिशनलाचे लोक रावतात जे ट्युरिजम एक्टिविटी चलतात
तितलेंच प्रोटेक्ट जावपाचें आनी आयज आमची एनवायरमेंट आनी ट्युरिजम तो दुसऱ्या लेवलार आसपाचो. पूण हांव सरकाराक मागता जे आख्खी इकॉनॉमी आमची बिचाक लागून आसा ती बीच आनी जे लोक त्या बिचार रावतात ते राखपाचें काम हो CZMP प्लॅन करता आनी हो प्लॅन त्या नोटिफिकेशन आधारा बरें जावपा जाय हांव सरकाराक मागता. आतां सरकारान आनी एक हें काडलां फिशरीज प्लॅनिंग कमिटी म्हणून आनी ते फिशरीज प्लॅनिंग कमिटी हे ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेन्सीव फिशरमॅन प्लॅन जो आसा तेजेर घालपा जाय. आतां हे कमिटीन घोरां आयडेंटिफाय करचें काम आजून पासून करूंक ना. म्हळ्यार कितें तुमी सेपरेट पब्लीक हियरींग घेतलेले मागीर हे ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेन्सीव फिशरमॅन पॉलिसीचेर. सो हे नेम्स एक कमिटी बिश्टे काडनाका. आमकां फिशरमॅन जो फिशरमॅनाक हो आयज CRZ नोटिफिकेशन येयलेलो आसा सिन्स 91 to 2021 आमी सफर जाता. आमची घरां आजून रेगुलायज करूं ना. एक परमिशन मेळना आमकां एक रिपेर करपाक नाल्यार एक्सपांड करपाक. इनफॅक्ट आमकां नोटिफिकेशन मेळना आनी हो नोटिफिकेशन जो आसा CRZ नोटिफिकेशन तो आमकां प्रोटेक्ट करपाक आयिल्लो. सो हांव गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक मिस्टर रेडकराक सांगपाक सोदता की जे हे प्लेन जे गोंयचे लोकांक आनी गोंयचे फिशरमॅनाक आनी दुसरे उरलेले कम्युनिटीक येयल्लो आसा तो सारको पाडचो आनी गोंयच्या लोकांचे इंट्रस्ट राखचे म्हणून हांव ह्या ऑथॉरिटीक रेडकर घेवन द एश्युरन्स ना. रेडकर म्हणटा कितें की कोर्ट ऑर्डर म्हणून हांव म्हणटा कितें कोर्ट ऑर्डर कोर्टान सांगलेलें 2020 कंप्लीट करपाक म्हणून प्लॅन. कसो कोर्टान एक्सपान्शन दिलें तुमी घाला मरे रिव्यू पिटिशन. तुमी सांगा मरे तुमच्या लॉयरांक कोर्टाक की आनी टायम दी म्हणून आमकां लोकांक पिश्यांक काडनाका. आमी जाणा कशें चलता कोर्ट आनी कोर्ट कोणाचे कंट्रोलान आसा तेंय आमकां जाणा. सो हांव तेजेर वचना. पूण बट इफ the Goa Coastal Management Authority is concerned about the lives and livelihoods of the people of Goa, then I'm confident that they will go back to the NGT, tell the court that we need more 3 or 6 months and we'll have a proper CZMP plan. No one has to lose anything. if they not come if प्रॉपर किती टाइम लागतो सर 3 months का 6 months? ना मिनिमम तरी 3 म्हयने तरी जाय. कित्याक हे जे ऑब्जेक्शनां पयले आमी दितले ते ऑब्जेक्शन तेंच्यांनी स्क्रुटनायज करून त्या प्लॅनाचेर घालपा जाय. मग तो प्रोसिजर 3 ते 6 म्हयने कित्याक हे निदोन आसा हेंकोडेन कांय एक्सपर्टीज ना. हे हा नेमसेक करता काम आमी NCSMन दिले 2 कोटी पूण आजून पासून तेंचें काम जायना. सो आमी ग्रावंड रुटीन करता आमी ऑब्जेक्शनाक घालता तेंच तुमी सारकें घाला म्हणून हांव गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट मागता. and if government not listen, if they go carry on with that same ना if now see if again this 15-minute restriction of time is given then we will not accept it. So आमी कितें लिगल कोर्स आतां इल्ले करतलेच. आनी हांव गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता की तुमी आमचे लायव्हलीहूडाचेर हेडनाका म्हणून आनी फाल्यां कितें लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जालें जाल्यार गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून हांव सरकाराक वॉर्निंग दिता. हांव शंकर बोलजी गोंयचो हायकोर्ट एक्झिक्युटीव मेंबर. आमी आयज मेमोरंडम सबमीट केला की ही जी CZMP जी पब्लीक हियरींग आसा ती पोस्टपोन जावपाची म्हणून. सरकाराक हांव सिंपल सांगूंक सोदता मुर्मुगांव पोर्टसान जेन्ना पोर्ट एक्सपान्शनाचे बर्थ एक्सपान्शनाचे जेन्ना इशू आसलेलो आनी ड्रेजिंगाचो इशू आसलेलो 3 दिसाची पब्लीक हियरींग 10 दीस मायज चल्ली. म्हटल्यार तुमी विचार करूंक शकता स्पिकर कितले आसलेले ते. आनी ह्या सिट्युएशनाक तुमी जी रिस्ट्रिक्शनां घालून जे करूंक सोदता दीस इज टोटली रॉंग. तुमी लोकांच्या सेंटिमेंट्सां वांगडा खेळपाक सोदता कितें. आनी ज्या पद्दतीन आतां तुमी घाई गडबडी करता इलेक्शनाकूय तुमी आतां लास्ट म्युन्सिपल इलेक्शनाक घाई गडबडी केली केसीस वाडयले आमच्या लोकांक कितलेशे लोक मेले. ताका जबाबदार कोण आमी जाल्यार आमकां जाल्यार दिसता सरकार जबाबदार म्हणून. सो ही मिस्टेक परत जावपाक जायना. आनी तुमी थंयसर लिमीट घालून हे पब्लीक हियरींग घेवंक शकना. कित्याक सांग लोक हजारांनी लोक येतलो थंयसर तुमी कोणाक आडोवंक शकना. कित्याक गोंयकारांच्या हितान हे गोंयकार आपल्या खातीर न्याय मागता. आमी कितें सांगलां कॅन्सल कर म्हणून सांगूंक ना. आमी फक्त मागलां पोस्टपोन कर म्हणून. बारीकसो डिमांड हो पोस्टपोन करपाचो. तुमी गडबड कित्याक करता ती आमकां खबर ना. आनी कोण हितून ह्या गडबडीन इनवॉल्व आहा तो. तुमी शिकलेले सवरलेले लोक CM डॉक्टर कितें मागीर आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तो सुद्दां शिकलेलो सवरलेलो. तेणी लोकांचे हित चिंतून लोकांचे डिमांड एक्सेप्ट करपाक जाय. लोक हांगा मनमानी करूंक ना. लोक हांगा तुमकां रिक्वेस्ट करता. कित्याक हे जे CZMP प्लॅनान जे इश्यूज येतात न्हू कितें फॉर एक्झाम्पल एकूच सांगता हांव सेंट जेसिंटो आयलंड कितें आनी MPTचो इशू जे MPT एक्वायर करपाक सोदता मेजर पार्ट्स ऑफ द आमचे जे कोस्टल एरिया आहा कितें हेचेर खुबशे लोक आहात जे आपलें मत मांडूंक सोदतात आनी तांकां तो चान्स मेळपाक जायो. पब्लीक हियरींग म्हटल्यार कितें आमकां आमचें मत मांडपाक मेळपाक जाय आनी तेचेर तुमी आमकां आडोवंक शकना. सो आमी मागता की हे जे सगळें कितें आहा आख्खे गोंयचें हियरींग हे
म्हाजे हिसपान जाल्यार लोक जर थंयसर उलोवपाक उबो रावलो जाल्यार 1 म्हयनो पावचना तुमकां. गडबड करूं नाका. आमी इतलोच डिमांड केला की तुमी जे हे आतां पब्लीक हियरींग थेयलां ते फक्त एक 3 म्हयने पोस्टपोन करा. ह्या सिट्युएशनान पब्लीक हियरींग तुमची इनॉग्रेशना न्हू आनी केसीस वाडोवपाक परत आनी कारणीभूत जावं नाका. आमचे ऑलरेडी कितलेशे हजारांनी लोक मेले कितें आनी गोंयांत म्हाजे हिसपान जाल्यार गोंयांत दुकान आहा आनी ह्या दुकान असले भानगडी करप म्हटल्यार टोटली रॉंग. हांव मागतां सीएम हेचेर दखल घेतलो आनी गोंयकारांच्या हितान चिंततलो म्हणून. देव बरें करूं. उलयता